200 रुपयान बेस्ट आहे हे काय ना 2-3 सवनाळे आणि खोकरे 2 बारीक खोकरे आम्ही हे खातो ते ना असं नुसत्या मार्केट काय ना ताल्ले आहात नका ताल्ले नका नुसती कराच ना नुसती सोडच. हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली एकदम मस्त मजेत अशी आणि आम्ही बी बरी असा एकदम मस्त अशी. तर हांव पळयता हांगासर दिसतले पात्रांव हॅलो लोक मागीर कमेंट करतलो पळय हां गाडी चलयत आसतना मोबायल गुड मॉर्निंग. तर हे पळयात हांगासर बाय आसा न्हिदला आणि आमी आयज वता सावड्ड्या. पडटा रे सगळें पडटा. सो आमी आयज वता सावड्ड्या. खूब दिसांनी सावड्ड्या वचपाक भायर सरल्या. दिसांक माक ड्रॉप करून येयलेल्या खंय वचूच नाशिल्ली. सो खूब दीस जाला घरा कडेन आनी गरमी हे ते पांय बी इरिटेट जाता न्ही. सो आयज सावड्ड्या या म्हटलें. एक्चुली सावड्ड्या वचपाक कारण बीन आसा. म्हाका न्ही एक काम आसा सावड्ड्या. सो तेवूय काम जातल्यान मातशें आमचें आउटींग बी जातलें अशें म्हणून म्हटलें चल भायर सरया अशें म्हणून. कॅब पळयलें हेट सो आतां न्ही सकाळची 10:28 जाल्या हे पळयात हांगासर आनी आमी आतां वाटेर आसा. खंय पावली रे आमी? पाडी पावली. पाडी क्रॉस केली आमी. घाट बी जालो आमचो. तर उदळ भायर सरलेली 9:30 सुमार. जस्ट तुमकां आतां दाखयलें पळय ते नुस्तें घेवपाक रावल्ली म्हाजाई. बट नुस्तें जें आसा पळय तें कांय मेळूना. म्हणल्यार नुस्तें येवंकूच ना. नुस्तेकाराच ना. नुस्तें सोडूच थोडेशें कितें आशिल्लें करबट बी अशें काय 4 हे कितें हें म्हणटालो कोकरान 4 धोडी घातल्या 200 रुपया अशें म्हणून. धडयारे जे आसा पळय ते घातल्या आनी अशें म्हणून बरें ना. कोकरा बी आमी खायना ते व्हरून कितें करतले अशें म्हणून आसूं म्हणलें हेका नुस्तें घेवपाक मागीर पळोवया अशें म्हणून. तर आतां अर्द वाटेक पावल्या वयतली. पयलीं न्ही घरा कडेन वतली आनी पयलीं काम रे काम पयलीं घरा. सो पयलीं डायरेक्ट घरा वतली आमी. हो आमकां ड्रॉप करतलो आनी हो वतलो. सो आयज न्ही हांगासर ट्रॅफीक जें आसा पळय तें बी भरपूर आसा. खूब ट्रॅफीक सारकें रस्त्याभर. आमी आनी मोदी खंयच रावलो जस्ट एकूच कडेन रावल्या आनी निरो घेतला. आतां काजूचो सिजन न्ही. निरो लास्ट इयर बीन अशें करून निरो खूब येतालो. अशें करून आमी मडगांव वयताले डॉक्टरा कडेन आनी खंय वयताले तेन्ना अशें दिसतालो सावड्ड्या बी वता तेन्ना. म्हाजो सामको जीव वयर सकयल जातालो. निरो पणस बिबे आनी कितें कितें पळोवन खावपाक मेळनाशिल्लें न्ही लास्ट इयर प्रेग्नन्सी लागून. सो अंदू आतां आशिल्लो तर हेका म्हटलें घेवया अशें म्हणून. धाकटीच बॉटल घेतली हांव. दाखयता तुमकां. पिशव्यान घालून दिल्या तेणें. सो ही धाकटी बॉटल जी आसा पळय ती घेतल्या. एकूच पुरो म्हटलें धाकटी बॉटल. हो म्हणपा लागला आपूण केन्ना पिवना आपल्याक कांय आयडिया ना अशें म्हणून. सो इल्ली आनी तो कितें इल्लोसो पिवप. आतां ह्या दिसान गरमी बी भरपूर न्ही. सो तो इल्लोसो पिवप नाजाल्यार मागीर आनी गरमेन त्रास जाता तेका लागून. तर आतां वयतलें फ्रिजान दवरतलें आनी मागीर सर पितलें हांव आनी मागीर इल्लोसो आनी इल्लोसो हेका दवरतलें. ट्रॅफीक भरपूर आसा तेंच पळयतालें हांव. सो जालें आतां वता सावड्ड्या पावलें की मेळटा मागीर माक बी मेळटा तुमकां खूब दिसान. आनी हरशीं म्हणून मा आसा तेन्ना बी म्हणून विडियोचेर चड तुमकां दिसत नाशिल्ली. ती आपलें काम करीत आसताली. बाय न्हिदला ते गाडयेन येयले की न्हिदता. ओके सो चलो मेळटा मागीर तुमकां सावड्ड्या पावलें की. सो आमी न्ही हांगासर पावल्या भाजी घेवपाक. हो पळय गेला. हांव अशें करून फाटल्यान बसलें की ना मागीर मोस्टली देंवपा पळयना. कित्याक गाडी थांबले की ना बाय रोखडेच उठटा आनी मागीर ते रडपाक लागता फाटल्यान कोण ना जातकीर. अशें म्हणून देंवपा जाल्यार हेणेच देंवपाचें हांव फाटल्यान बसता तेन्ना. सो हेका म्हटल्यार भाजी घेवन आमचो आयज शेनवार. तेका लागून म्हटल्यार भाजी घे म्हणून हेका तांबडी भाजी बरी आसा. चेंज जाता म्हटल्यार जालें. भाऊ बाब बरो पळोवन बी हाडटा केन्नाच्यान गाई. हरशी दिता ती घेवन येताला. जाल्यार म्हणटाला आसूं तांकां म्हणून कितें मेळटा भाजयेचेर म्हणटालो. बाय हांगासर पळय
उठले मग अशी गाडी थांबली की ना आम्ही रोकडी जागी जातात. सो आणि पावपा केली तर केप्याच्यान मागीर घरा. आणि टायम जालो कितली जाला ना टायम पळय 42 जाली. 10:42. अरे बाबा बेगीन 2 तरी घेतला नाही रे भाजी. चेंज नाशिल्ली म्हणटा पळय. कसली भाजी हाडली रे? एक ती आहे ते वालापाना आणि एक आहे कित्याक चेंज नाशिल्ली. अगं कळ्ळें तें म्हाका. 25 एक खंय मागीर समथी हांवें म्हाका 25 रुपया आहा मगे चेंज म्हटलो. मागीर म्हणा लागली ना 5 रुपया आवय म्हणा लागले. हांवें म्हणलें आनी हेज्या बारीक चेंज खंयच्यान दिवं तुका हांव 50 रुपया दिलो फकत न्ही. सो पावली आमी घरा कडेन. आतां न्ही उदळ पावली. आतां टायम जसो पर्यंत 11:15 जाली. आय थिंक एक 15 मिनटां तरी जाली आसतली पावोन आमी. सो पावली चेंज बीन केलें. म्हागेलें काम जें आशिल्लें पळय न्हू तें केलें. म्हाका थोडेशें काम आसा म्हण तुमकां सांगलें पळय ते कामाक लागून स्पेशली हांव येयलां नाल्यार हांव येवपाचें नासलें. सो म्हाका ड्रॉप करून हो गेला. सो हो कोणाक मेळपाक गेलो तो येतलो मागीर. आनी बाय आसा हांगासर बायक घातला चेंज बी केलें ताका आनी घातला. तेणी आतां गरमेन ताका त्रास जाता. कपडे बिपडे घातले की ना ते इरिटेट जावपाक लागता सारकें. ताका न्ही आतां अशें करून लूज अशे बेश्टे कॉटनचे पातळ कपडे घातले की ना ते मातशे खूश जाता. सो ताका हें हांगासर घातला. हें खेळटा सकलच घातला. खाटीर बी घालूना भितर आनी हांगासर दिवानाचेर बी घालना. तें आतां अशें तशें हें करता न्ही पलटे बिलटे पडटा ताका लागून ताका सकलच घातला. मा सकलच घाला हाडपा लागली. आनी आयज बरी गोश्ट म्हळ्यार निकू आसा घरा कडेन. ते वचना खंय दात दुखता म्हणून आयज वचूना खंय तो शाळेक. तो गेला दुसरो स्कुलाक. तो येतलो आतां आनीक वर न्ही आयज बेगीन सुटपाचें स्कूल तेंचें. येतलो आनीक 15 मिनटां. कितें पळयता? आनी म्हाका लागल्या भूक. हें हांगासर हें केलां दाखयता तुमकां. येता आसतना न्ही वडा पाव हाडलेलो. मान रोस केला. आतां हांगासर रोस केला मान चण्याचो. कसले चणे पळोवना हांवें. हां मोठे चण्याचो रोस केला काबुली चण्याचो आनी वडा पाव हाडलेलो. सो तो रोसांक वडा जो आसा पळय न्हू तो मॅश करपाचो हितून म्हळ्यार असो पिसीस करपाचे आनी मागीर पाव डीप करून खावपाचें. म्हाका तशें आवडटा एक्चुली न्ही. हें अशेंच आमी वडा भितर पावांक भितर वडा घालून खातालीं न्ही. सो हेणें म्हाका दाखयलें. सो बरें लागता तशें करून. तो आतां हांव मॅश म्हळ्यार तितून पिसीस करतलें मॅश करून आनी मागीर पाव डीप करून खातलें. भूक लागली. सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट जो पळय तो सिंपल केल्लो. ब्रेड बटर आनी च्या केल्ली ब्लॅक टी. सो तितलोच हें केल्लें. हो एक वडा पाव खावन गेला आनी येतलो आतां. सो हांवें खावन घेता. बाय खेळटा. तेजो मूड मातसो बरो आसा म्हणल्यार मातशें कितें करपाचें. माले जालें शीत जालें रोस जालें भाजी करता मा. तिका म्हटलें शेनवार न्ही आयज तिणें आपल्याक नुस्त्याचें बी कांय करुना आमकांच डायरेक्ट शिवराकच केला. सो मा आसा सकयल मागीर मेळयता तुमकां. आतां येतलो निकू न्हांवपाक गेला. न्हातलो आनी येतलो मागीर तो आसलो की ना ते हें बाय व्हडलें अशें आमकां बेजार करिना. तेज्या वांगडा मातशें खेळटा. भुरगींक अशें म्हळ्यार तेंगे अशें आसता न्ही भुरग्यांक भुरगींच लायक अशें म्हणून. सो ते तशेंच तेज्या वांगडा खेळत रावता तो आसलो की. आनी ताका धर म्हणटा आपल्याक एक सारकें अशें हात करता धर म्हणून. पूण तेज्यान खंय जाता धरपाक ताका. तो असो घेवन बसलेले कडेन तेजेर दिलो जाल्यार घेवन बसता. अशें करून ताका घेवन भोंवपाक कळना न्हू ताका लागून. हें पलटी मारला आनी खेळटा. सो हांव खावन घेता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. माग बी मेळटा मागीर. येयलो निकू येयलो. निकू नालो कोणे आपयल्लें? बेश्टे आपयलें. न्हांवपाक गेल्लो न्ही रे तूं? न्हांवपाक गेल्लो न्ही? बेश्टे आतां ते परत कित्याक घेवन येयलो? कितें मोडलेलें? दाखय. मा आपय तुका. आजी मा आपयता. हय केला. टायम जालो 5:15 हांगासर आनी आमी जाली हांगासर रेडी. साटलो पोटलो घेवन चल्लो तो सगळें घेवन. म्हळ्यार अशें आमचें हेजें सामान अशें कांय ना न्ही रे. सगळें बायलें सामान. हें तेगेलें बॅग आनी मागीर ताका हांव न्ही ट्रॅवलिंगाक ताका चडशे फिडींग बॉटल यूज करता. सो तें मागीर हें उदक तेजें बोम करपा खातीर रेडी बीन हें आनी हें तेजें एमर्जन्सी कीट हें घालून येयलेलें ते कपडे इतलेंच. आनी हें हांगासर हें तेजें बॅडींग करपाचें सामान तेजें बॅडिंगाचें.
सो हे सगळें घेवन आमी आतां वचपाची जालो टायम दनपारा हेजी बायक बी रेडी केला हां तो आपल्याला घालपा लागला सो आमी न्ही अर्द वाटेक पावली भायर सरून जी आसा ती बेगीन भायर सरतले अशें म्हण चिंतलेलें मागीर हो मातसो न्हिदलो न्हिदतकीर मागीर आनी हें जालें टायम जालो मांड लागलें आसूं न्हिदू मातशें ताका उठयनाका कित्याक इतलें बेगीन धांवता वता हेजेर काय अशें म्हणून मागीर बी आसूं म्हटलें आनी हांवूय मातशें तेवटेन गेलें काकी ते वटेच्यान सो टायम जालो मागीर पळय जाल्यार थंय बसले कडेन म्हाका बी टायम कळत ना उलयता उलयता 5:15 5:45 जाली तेन्ना येयला हांव ह्या सायडीन मागीर येतकीर मागीर हाका उठयलो बायक रेडी कर मागीर मां जेवण पॅक करता आनी हें करता तें करता मागीर टायम जालो रोकडोच पूण आमी बरी कितल्यांक भायर सरलेली आमी 5:30 हय 6:30 जावपा येयली 6:26 जाली आतां आनीक घाटार आसा आमी आतां करमल घाटार आसा न्ही रे ना पावना अजून घाटार ना घाटार पावना अजून सो पावतली 7 बी म्हटल्यार जे आसा पळय न्हू त्या घरा बाय न्हिदला सो गाडयेन घातलें म्हणटकीर तें मागीर उचू करपा लागलें आतां कितें जाता पयलीं तें अशें करून घातलें न्ही उगी खेळटाले न्हिदताले बीन आतां तेका तें भायलें दिसता न्ही अशें करून उबें धर म्हणटा आपल्या अशें करून धर आनी आपल्या दाखय म्हणटा मागीर ते गाडी चलता पळय तेन्ना तेजें मान अशें हालता दुखता न्ही मागीर तेका ती वळेला बीन जाता मागीर अशें करून रावता अशें म्हणून हांवें तेका घातलें मातशें दाखयलें आनी सो तें मातशें उचू केलें आनी न्हिदलें आतां आनी आतां सद्याक अशें जालां की बाये लागून हांव फाटल्यान बसपा पडटा आनी तो मागीर ड्रायव्हर आसा आमकां घेवन वयता न्ही रे करेक्ट तर पावतली आतां आनी थोड्या वेळान घरा मोदी आनी न्ही घरा कडेन हांवें कांय शूट केलें ना बाय मातशें सुद्दां न्हिदलें ना खेळत रावले ते दोगांय आशिल्ले न्ही निकू आनी बाबा तेंच्या वांगडा खेळपा लागलें सारकें आनी ताका निकू वचपाकूच दिना कशें तो मातसो भायर पांय घातले की व्हडल्यान आटी मारून हाडटा मागीर तो भितर येयलो की हांसता आनी तशें करता बावडो जेवपा सुद्दां वचना हांगाच आशिल्लो बायेच्याच फुड्यान मोदी मातशें एकदां न्हिदलें तेन्ना गेल्लो तो मागीर उठोन ताका परत सोदपा लागलें मागीर हांवें तेवटेन वचून सांगलें तुका बाय उठलो सोदता म्हणून मागीर परत आयलो तो सो तो ते दोगांय आशिल्ले हेजे फुड्यान सो बरें जालें तेजें टायमपास आनी आमगेर बी कितें जाता तितली भुरगीं बी कोण मेळना न्ही अशें करून ते आतां भुरग्यांक एट्रॅक्ट जाता ते खेळे बिळे तेंच्या वांगडा मागीर आनी हांवें कांय शूट केलें ना आसूं म्हटलें बरो टायमपास केलो तेजो आनी आयज बरें हॅप्पिली हें करून येयलें तें सो येता आसतना आमी ताका निकूक हें करताले आनी ताका म्हणटा धर म्हणटा आपल्याक तेज्याक हेका धरपा आतां आनी तो बसतकीर तेज्या मांडेर दिता हांव ताका बसयता खुर्चेचेर आनी मागीर मातशें ताका अशें घट धरता हें करता आनी मागीर परत म्हाका घे म्हणटा काळोख जावपा येयला 3:30 जाली 6:30 जाली न्ही 7 म्हणल्यार पावतली रे आमी घरा 7:15 काणकोण वचपाचें सकल ना न्ही डायरेक्टली घरा ओके सो चलो मागीर मेळटा तुमकां बाय न्हिदला न्ही उठचे पयलीं घरा पावपाचो प्लॅन असो आसा तो उठतकीर मागीर बेजार करता किची करता ताका लागून आमची पोटा लागली भूक अरे बाबा रेडे गेला गोबी हाडपाक गोबी मंचुरियन सो कितलो काळोख जालो पळय आमकां आनी बाय उठलें म्हणल्यार आतां गाडी थांबली न्ही ताका लागून उठलें तें सो पोटाक भूक लागली माजाळीन पावली आमी सो हेका म्हटलें कितें घे अशें म्हणून आनी हांगासर न्ही तो एक गाडो लायता म्हळ्यार गाडी ती गाडो न्ही गाडीत लायता तेजे कडेन बरी मेळटा गोबी पयलीं तो आमच्या थंय वाटेर लायतालो पेडा कडेन आतां तो हांगा लायता खूब तेंप जालो कितले वर्सांनी म्हणटा तशें पयर मार्के पुनवेक तेन्ना फेरयेक गेल्ली तेन्ना खाल्लें आयज म्हटलें हेका घे अशें म्हणून खूब तेंप जालो खावंकूच ना म्हणून तो गेला हाडपाक पार्सल घे म्हटलें बाय उठलें न्ही आतां आनी खंय अशें करून बसन खावपाक सुसेगाद आतां कितें म्हणटा ती धांवपळ गडबड सगळी सो ओके म्हटलें हेका घे पार्सल घरा कडेन व्हरू खावया अशें म्हणल्यार टायम जालो 1 मिनीट 7:16 जाली सारकी सो आतां घेता आनी वता घरा मागीर वाद बी लावपा जाय तो बी हुस्को आसता सो आनी बाय बी उठले पळयात ओके चलो घेवन या गोबी बरी जाता तेजी टेस्टी सारकी म्हाका खूब आवडटा हेजी गोबी क्रंची आसता आनी बाय बी उठले ताका उठले त्या बरोबर न्ही मातशें पॅम्पर करपा जाय
मातशें ते अशें हें म्हणटा आपल्या मातशें पॅम्पर कर धर मातशें आपल्या वांगडा टायम स्पेंड कर म्हणटा नाजाल्यार सारकें क्रँकी जाता मागीर सो तेका लागून मातशें तेका हें करता रे बाप्पायक पळयता भायर तेजो डॅडा आसा न्हू रे भायर रे डॅडा दिसत ना हो पळय थंय आसा डॅडाक पळयता तें आतां भायर